येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. कोविड-19च्या इन्फेक्शनांचेर आळाबंद हाडपाचे नदरेन पाळात केंद्रान घालून दिल्ल्यो कंटेनमेंट झोन गायडलायन्स उच्च न्यायालयान शिटकायला गोंय सरकाराक. फाटल्या 24 वरांत भारतात 1,86,364 नव्या कोरोना केशींची नोंद. फाटल्या 44 दिसांतलो हो सगळ्यांत उणो आंकडो. गोंयांत शुक्रारा सांपडल्यो 1,055 केशी, जाल्यार पळयली 32 जाणांची मरणां. गोंयभर शिंवल्ल्यो पावसाच्यो पावळ्यो. फुडल्या 48 वरांत करून रावतलो राबितो. मुरगांवां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोविड-19च्या इन्फेक्शनांचेर आळाबंद हाडपाचे नदरेन केंद्रान घालून दिल्ल्यो कंटेनमेंट झोनाच्यो गायडलायन्स पाळात. उच्च न्यायालयान शुक्रारा गोंय सरकाराक सांगला. इव्हरमॅक्टिनाच्या वापरा संबंदांतलो प्रश्नय अजून सुटावो जाल्लो ना. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून जीव वगडायिल्ल्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे बाबतींतय कृती जाल्ली दिसना. हाचेरय कोर्टान बोट दवरला. गोंयांतल्या गांवगिरे आनी शारी वाठारांनी कोविडाक लागून मरप्यांचेर कंट्रोल दवरपाचे नदरेन केंद्र सरकाराच्यो गायडलायन्स पाळच्यो अशें उच्च न्यायालयान म्हटलां. कंटेनमेंट झोनांचे बाबतींत केंद्र सरकारान कांय गायडलायन्स घालून दिल्यात. त्यो चालीक लावच्यो ही कोर्टाची अपेक्षा. All the issues that have been raised by all the petitioners in the petitions before the High Court were raised. Those included issues on how to deal with the vaccination strategy, the black fungus issue, the ivermectin issue, also issues related to oxygen supply. So now the state government has filed their affidavits. The central government has also filed their affidavits. The state government's affidavit basically laid down the position of how the arrangements have now improved, how many more facilities are available, and what steps the government is taking. I think most of them have come after directions from the High Court. There seems to be a great progress as far as new facilities are being set up, and the state administration is gearing up for a good response to the possible third wave that may affect us. One important issue that High Court raised is regarding how containment has to take place of COVID-19 in semi-urban and rural areas. And there are certain guidelines issued by the Union government, and which guidelines have now been directed by the High Court to the state government to follow them scrupulously and to ensure that these issues are taken care of, and that the spread of COVID-19 in rural and semi-urban areas is contained as far as possible. इव्हरमॅक्टिनाच्या विशयाचेर याचिका दाखल करप्याचो वकील कितें म्हणटा पळयात. राज्य सरकार रोग प्रतिबंधक म्हूण ह्या वखदाचो वापर करपाक सोदता. As far as ivermectin is concerned, I think there were a lot of questions and issues raised whether it can be a prophylactic basis, it can be used as a prophylactic treatment or it's a therapeutic treatment. So there I think the High Court also today has observed that the state's affidavit does not reflect that it is for prophylactic basis. That is, you take this before you getting infected with COVID-19, but rather it is used as a therapeutic use, where you use it after you are contracted with COVID-19. So these were the issues, and what it came out broadly is that the state policy is not for prophylactic but rather therapeutic treatment. We'll have to see what now the state government now comes up as far as this issue is concerned. Once it is clarified before the High Court that it is not for prophylactic treatment but for therapeutic treatment. So now we'll have to rather wait from the state government to see what response comes. ऑक्सिजनाचो नेमको उणाव कित्या खातीर दिसून आयलो ताची चवकशी जावची अशें दक्षिण गोंय वकील संघटनेकय दिसता. Another issue that took place today was the South Goa Advocates Association. We have moved an application before the High Court asking for appointment of an inquiry committee which would be led by a former High Court judge and some independent doctors and maybe some police officers, which would investigate into the issue of the inadequate supply of oxygen which caused death of more than 100 patients. And the most important aspect this committee would seek is to adequately compensate the next of kin of these victims that were there. So that is one application that has been filed today, and the state government has objected to this application. They are objecting to this appointment of any such committee.
The major issue that needs to be covered in this through this committee is how adequately these victims or their next of kin can be compensated, because if there was adequate supply of oxygen in the months of March, April or early May, then these deaths wouldn't have happened. So this is to some extent negligence on part of the state administration for not supplying or rather not having adequate supply of oxygen, and therefore these victims or their next of kin have to be compensated by the state government, because if you see some people have lost the only earning member of their families, and it is only because of this negligent attitude where inadequate supply of oxygen was there that somebody has died, somebody has lost a breadwinner in the family, some people have lost some children have lost both their parents to COVID. What does happen to such people? There has to be some sort of compensation that comes forth. Therefore, we are seeking for appointment of this committee. The former High Court judge would lead the entire investigation. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1,86,364 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 44 दिसांतलो हो उणो आंकडो. गोंयांत शुक्रारा 1,055 केशी सापडल्यात, जाल्यार 32 जाणांनी निमणो स्वास घेतला. एक्टिव्ह केसींचो एकूण आंकडो 23,43,152 मेरेन देंवला. ॲक्टिव्ह केशींमदीं 76,755चो उणाव दिसून आयला. ॲक्टिव्ह केशींचो आंकडोय बरोच देंवला. एकूण लोकसंख्येच्या तुळेन हे प्रमाण 8.50% आसा. फाटल्या 24 वरांत 2,59,459 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. फाटल्या कांय दिसांतले बरे जावप्यांचो आंकडो विचारांत घेतलो जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 73,095 जाण अतिरिक्त लोक बरे जावन घरा गेल्यात. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 10.42% आसा, जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 9% आसा. फाटल्या 4 दिसां सावन हे प्रमाण 10% परस उणेंच आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेली कोळमा रोडावेल्या 4 लेन रोडावेली उदका पायपलायन बुधवारा फुटली. त्या उपरांत कोळमा रोड रातवाडो वाठारांत उदकाचो उणाव निर्माण जालो आनी विजय गेली. ह्या घडणुकांक घेवन मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनोन मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती उजरायला. 26 वेर म्हटल्यार बुधवारा मध्यान राती किरण स्टील ट्रेडर्सा कडेन कोळमा रोड वाठारांतली उदका पायपलायन फुटली. दुसरे दिसा म्हटल्यार बिरेस्तारा सकाळीं उदका लायन बंद केली. ताचें काम करतना मदीं विजेचे केबल सापडिल्ल्यान लायटय बंद करची पडली. ताका लागून विजय गेली आनी उदकय. लोकांक 2-3 दीस हाल सोंसचे पडले. हाची चवकशी जावपाक जाय, सावियोन मागला. कोलमा रोड 4 लेन रोड जो आसा थंय पायप फुटला आनी काल साकून ते पायप रिपेर काम चालू आसा. कालचो दीस एंटायर दीस पायप खंय आहा ते सोदपाकूच गेले. आज ह्या केबल लायटी केबल बी आहा म्हण लायटीचें शटडावन केल्लें आहा ह्या एरियाक. आमी येवपा कारण कितें, आमी इंजिनियराक फोन मारून आपयला, एसिस्टंट इंजिनियर वॉटर सप्लायाचो. एकूच कारणाक लागून कित्याक जेन्ना हें रोड कन्स्ट्रक्शन चालू जाल्लें 4 लेनाचें तेन्ना हांव कावन्सिलर आसलो आनी तेन्ना आमकां खबर आहा दोनूय सायडीन वॉटर सप्लाया लागून पायप घायल्ले. पूण आज पासून ती चार्ज जालना. आतां कित्याक चार्ज जालना तें पयलीं सद्या कळपा जाय. कित्याक फायनली पब्लीक एक्सचेकर गव्हर्मेंटान तेजेर पयशे मोडलो आहा. सो हें आमकां कळपा जाय. फक्त डेव्हलपमेंट जाला म्हण आमचो आमदार बोब मारीत आसता, पूण हें कसलें डेव्हलपमेंट. इलेक्ट्रिकल केबल्स घालपाक दोनूय सायडीन सिमेंटाची डक्ट्स घातिल्ली. 30 सेंटीमिटराची 2 पायपां हे सायडीन आनी ते सायडीन इलेक्ट्रिकल केबल घालपा लागून म्हण घातिल्ली. ते यूज जावना. केबल भलत्या कोणान घातला आनी इवन आज ते केबलय बी तांकां मदीं त्रास करता पायपलायन सारको. सो 65 लाख सुमार मोडले ते इलेक्ट्रिकल डक्ट्स घालपाक आनी हे दोनूय वाटेन पायपलायन घालपाक आनी कितलेशे लाख मोडले तेन्ना समजला. आनी आज पासून ते चार्ज करूना. सो आमकां जाण जावपा जाय की हें पायपलायन घातिल्लें जाल्यार तें चार्ज कित्याक जावना. आनी चार्ज जावना जाल्यार कोण तेजे पेमेंट क्लियर केलो, कसो केलो, हो आमकां प्रश्न येता. हे क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ फंड हाजेर एक्शन जावपा जाय सांगपा म्हळ्यार. हें व्हेरीफाय जावपा जाय. ह्या सायडीच्यान जो पयसो मोडिल्लो
इलेक्ट्रिकल केबल घालपाक डक्ट प्रोवायड करपाक आनी उदका सप्लायाक पायपलायन घालपाक हे जे फंड्स मोडले तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान संदीप तुयेंकार. गोंय सरकारान लागू केल्लो कर्फ्यू मे म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन काबार जाता. हो कर्फ्यू वाडटलो काय ना हेची शाश्वती ना. मार्केट आनी सप्तकी बाजार कितलेशेच दीस जाले बंद आसात. बाजार आनी दुकानां उक्ती करपाक परवानगी दियात, बाजारकार आनी पसरकारांनी मागला. गरजेची दुकानां सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन उक्ती दवरपाक परवानगी आसा. पूण मार्केट आनी कांय कडेन सप्तकी बाजार बंद आसात. आतां म्हयनो जायत आयलो दुकानां बंद आशिल्ल्यान तांकां मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण सोंसचें पडलां. मडगांवचे न्यू मार्केट संघटनेन सोमारच्यान दुकानां उक्ती करची अशें सरकारा कडेन मागलां. मडगांव न्यू मार्केट अशी परिस्थिती जाल्या मडगांवची. आतां सगळीं शॉपां मडगांवा भायर ओपन आहा. जावं नुस्तें रस्त्या रस्त्यान नुस्तें कपडे हे सगळें घेवन बसता. प्लास्टीक रेनकोट आनी मार्केट फक्त बंद करपाक लायल्या. म्हाका सांग आतां 1 म्हयनो आमी मार्केट बंद करून आहा सुशेगाद. तेन्ना कोरोना काय 1 रुपयाचो देवना. 39, 40, 45, 50 इतले कोरोना जाला. मार्केट बंद करून कोरोना देंवतलो अशें म्हणलेलें गोवोरमेंटान कांयच जावना. म्हाका गोवोरमेंटाक सांगपाक सोदता ही भायर शॉपां आहा ती फक्त दूद आनी फार्मासी तितल्यो उगडी करात. कर्नाटकान कशें केलां तशें करात. आठवड्याक 1 फावटी तांकां दियात. फक्त मार्केट बंद करून तुमी कितें साद करपाक सोदता. कोरोना काय कमी जावना. आमी आतां ह्या सोमारा आमी मार्केट ओपन करपाक सोदता आनी मडगांवकारांनी अख्खे गोंयाक आमी सांगता मार्केट ओपन करपाक ट्राय करतले अख्खे गोंयची मार्केटां. कित्याक भायर येवन भायली सगळे रस्त्यार बसून कोरोना हो हेंच्यांनी वाडयला. आतां आमकां इतले लॉस जाल्ले आहा. आमगे सिजन पडून गेल्लो. रेनकोट सत्रेचे सिजन काबार जालो. कोणूच आमचो सत्रेचान सिजन हो काबार जाल्लो आहा. आमी गोवोरमेंटा कडेन इतलें मागता आमकां गोवोरमेंटान कितें जाल्यार दिवचें. नाजाल्यार आमी टॅक्स आनी गार्बेज आनी म्युनिसिपालिटी पयशे केन्ना दिवपाना. आमी 1 वर्स सुमार पयशे दिवपाना. कित्याक आमकां इतले लॉस जाल्या तेजे कोणूय विचार करना. काल आमदार ना कोण मिनिस्टर ना कोण विचार करना आमचेर. फक्त आमकां मार्केटां बंद करपाक सोदता तुमी आनी गोवोरमेंटाक काबार हेका ह्या गोंयच्या लोकांक तुमी काबार करपाक जाता आनी भायल्या लोकांक सगळ्यांक जोडपाक दिता तुमी. आतां भायल्यान पळयशी सगळे रिक्षा घालून रस्त्यार बसून लोक धंदो करता. आमकां कित्याक ना. आमी गोवोरमेंटा कडेन म्हणटा आमकां सोमाराच्यान मडगांव मार्केट आनी अख्खी गोंयची मार्केटां आमकां ओपन करून दिवची आनी हे ट्युरिस्ट आनी कोण भायर साकून येता तांकां बंद करचें. पणजेच्या दुकानदारांनी आणि व्यापाऱ्यांनी सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन मार्केट उक्तें करपाची मागणी केल्या. पूण पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान मार्केट उक्तें करपाची शक्यताय न्हयकारल्या. कोरोना संक्रमण नियंत्रणात हाडपा खातीर मार्केट बंदच आशिल्लें बरें अशें ताचें म्हणणें. For a very long time, since the government SOP is that 7 to 1, so why it is closed? See, as far as the now let government decide basically whether they are still going to lock down. Further extension of lockdown is going to take place. Let government decide accordingly, because mostly they feel what is happening in the market. In a market, that is the place where all this virus can take place, or people can contact. Actually, the Congress had made allegation that saying that in other parts of Goa, 7 to 1, every market is open in around the world. Only Panjim is closed. See, for us, utmost care we are taking as far as the people's health is concerned. Okay, we don't want to be irresponsible people. Someone to make a statement will become very easy. Then to criticize also, they'll come first to criticize if there is something, if there is some other thing incident happens. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसाव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. रायबंदर भलायकी केंद्राची ओपीडी आणि हेर सुविधा 15 ऑगस्ट सावन सुरू जातात. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगला. प्रस्तावित भलायकी केंद्राच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत बाबूश मिडिया कडेन उलयलो. रायबंदर भलायकी केंद्राक दिल्ल्या सुवातेची पळोवणी केल्या उपरांत बाबूश उलयतालो. हांगासर आयुष तशेंच भलायकी केंद्र लेगीत आसतले अशें ताचें म्हणणें. जे मेडिकल हेका लागून कितें प्रोग्रेस? We had gone for inspection as CM had promised to come there for inspection to allot us the place, and CM has already allotted basically the place, and CM has promised at least the functioning
functioning of the say health center, say OPD and all those things will be done on 15th of August. So the work will be starting now, but 15th of August OPD will start functioning there. Yeah. So there is going to be actually a coexistence. It will be Ayush center as well as the health center. Both will come together. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. कोविडाच्या काळात संवसारातल्या वेगवेगळ्या देशांक 64 आयुर्वेदीक वखदां दिल्यात. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगले. भारतात प्रभावी अशी आयुर्वेदीक वखदां आसात आनी विषाणू आशिल्ल्या रोगांचेर ती उपयोगी ठरतात. ही भारता खातीर अभिमानाची गजाल ताणें सांगले. मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानाचे मजतीन आयुष मंत्रालयान आयुष 84 ह्या आयुर्वेदीक वखदांचे मोफत वाटप केले. पाटो पणजेच्या पर्यटन भवनात जाल्ले कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, संशोधन अधिकारी HK गुप्ता, दत्ता भट, मिलिंद महाले आणि हेर अधिकारी हजर असले. आयुर्वेदा किंवा इतर इंडियन पॅथी ज्यो आसात ही जी सिस्टीम हजारो वर्षाची सिस्टीम आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटात 5000 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी म्हणून, खूप म्हणजे हजारो वर्षांची. आणि त्यामुळे आताच्या ह्या गणितांक ते रिसर्च ताचे बसना. गेली कित्येक म्हयने जवळजवळ 2 वर्सांच्या आसपास आमचे सायंटिस्टांनी वेगवेगळे पद्धतीचे तरेचे फॉर्म्युले हे टास्क फोर्साक धाडिल्ले. खुबशे फॉर्म्युले म्हणजे आमी रिसर्चाची पद्दत सुद्दां बदलली. कारण ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेदा हे एका मापाच्यान तोलून जायना. कारण जशें म्हणटात आमी की 5000 पेक्षा जास्त ओल्ड पॅथी जशाच तशी अजूनही आज मनशाच्या जिवनाक तितलोच ताचो भरगच्च उपयोग आसा. त्यामुळे ताची जी घटपण आसा काय ताची जे काही मोठेपण आसा तातूंत सिद्ध जाता. त्यामुळे आमी त्या रिसर्च बरोबर ते जोडूंक शकनात. त्यामुळे परंतु सरकारच्या हाजेनुसार नोटिफिकेशनानुसार आमी वेगळी पद्दत रिसर्चाची केली आणि खुबशे फॉर्म्युले हे धाडिल्ले. परंतु शेवटी ते औषध आसा आणि ही कोविड एक नवीन व्हायरल आशिल्ल्या कारणान जे काही औषध करतले ते व्यवस्थितपणे जावचे हो ताचे फाटलो हेतू आणि म्हणून थोडो इल्लो उशीर जाला. हाजे नंतर सुद्दां फटाफट अशे तरेचे मेडिसीन जे आसात, प्रत्येक व्हायरसाक मेडिसीन आसा, परंतु ते सामकें तोलून मोलून ते वखद लोकां पर्यंत पावूंक जाय आनी ते 100% इफेक्टीव ठरोवंक जाय. ह्या बाबतींत ताका इल्लोसो डिले जालो. आनी फॉर्म्युले कारण एक कोरोनिलाचो फॉर्म्युलो रामदेव बाबान काडिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. असे अनेक फॉर्म्युले हे खंय तरी इफेक्टीव फॉर्म्युले हे गेल्ले आसात आणि ताजे इल्ले एक एक करून नंतर तो भायर सरतलो. आयुष मंत्रालयाच्या वतीन जे आयुष 64 डिसीजन मेडिसिन्स हे पुराय देशभर डिस्ट्रीब्यूट करपाक सुरवात केले आणि फॉर द असिम्प्टोमॅटिक पेशंट अँड अलॉंग विथ द कोविड पॉझिटिव्ह सर्टिफिकेट्स पुराय देशभर सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट जाता आणि ताचे खूप बरे रिझल्टूय बी. ज्या पद्धतीन इन आयुष 64 द मेडिसिन्स अवेलेबल विच इज एन एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक अँड इट इज एन फॉर इम्युनिटी बुस्टर. ह्या तिनूय तरेची मेडिसिन्स ह्या आयुष 64 ह्या मेडिसिनान आसा विच इज प्रूव्ड बाय द CCRAS. म्हणजे ऑल द मेडिसिन्स इन द आयुर्वेदा ताजो रिसर्च ऑल ओवर इंडिया. CCRAS दिस इज द ओल्ड ऑर्गनायझेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हाजो रिसर्च CCRAS करता. ते जसे भाऊन सांगले डॉक्टर HK गुप्ता हाणें सांगले त्या प्रमाणे आयुष 64 they are doing the research for last 1 year and they have proved that this medicine is very much useful as an antiviral, antipyretic and immunoboosters and which is again it is approved by as a protocol by the ICMR. तांच्यांनी बी approved केल्ले आसा. There is a research papers also submitted to the ICMR and which is a guideline given by the government of India. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. गोंयभर हलकोसो पावसाचो शिंवर जालो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिश्टी पडलो ना. मुरगांवां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 48 वरांत गोंयांत पावस मुक्कामाक आसतलो. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय.
सरकार आपले पद्धतीन यत्न करताच लोकांमध्ये वावरताना आम्ही दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांभाळूया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळूया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.